सतीश गडकर, वॉर्ड नंबर 23 फॉर बापूस मंचराज पेनर. ओके. हां. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? हां गुड 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 म्हणजे गुड रिस्पॉन्स. हां मग जिखतले तुमी? शुअर. हां कसली कसली कामां उरल्या तुमची जर जिखली जाल्यार तुमी कितें करतले? कितें करतले म्हणजे आतां अजून म्हणजे कितें लोकांचे कितें बायलांचे एक म्हणजे कितें आसता बायलांच्यो फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें मेळटा ते पळयतले आनी थोडें काम म्हणजे कितें आमच्या हांवें कितें केलां खूब लोकांक भुरग्यांक हाका लायला आमच्या वॉर्डान बाबूश सरान एम्प्लॉयमेंट दिलां. मागीर आतां कितें थोडें हें उरलां कितें कितें सेवेज बिवेज कितें उरल्यार ते हाजे फुडें करपाचें. वोटर एक आपल्या उमेदीन भायर सरून बऱ्यापैकी वोटिंग करीत आसा. कितले जाले वोटिंग आतां? वोटिंग एक्झॅक्ट पर्संटेज काडूना पण वोटिंग कितली जाल्यार हेजेर म्हाका अर्थ ना. म्हाजी वोटिंग कितली चल्ली म्हाका चड इम्पॉर्टंट आनी म्हाजी बऱ्यापैकी वोटिंग चल्ली. ओके सो युअर हार्ट. 14% वोटिंग जालां हांगा आतां मेरेन तुमच्या 20 हितून. हय सो कशा तरेन पळयता लोक कशे भायर आनी सरता? कितले पर्संट चलता तेजे बरें म्हजें कितले भायर सरता हो म्हाका चड इम्पॉर्टंट आनी म्हजें बरें सफिशियंट चल्लां सो आय एम सॅटिस्फायड. तुमच्या वॉर्डान 10 जायसर 14% वोटिंग जाला सध्या. बरोबर. सो कशा तरेन पळयता ट्रेंड की कशे लोक भायर सरपाक लागल्यात आनी टोटल कितले वोटर्स आसात? पयलें म्हणजे हांव गोविंद भिकू चोडणकर सिरियल नंबर 1 म्हजो आसा वोटिंग बॅलेट पेपरार. वोटिंग खूब स्लो आसा इन द सेन्स जागो खूब बारीक आसा तातूंत लोक जायना 3 लोक रावंक शकना. वोटिंग जरी 14% पयलीं हातून जाली आतां वोटिंग हेज पिकअप आनी बाय द टायम काबार जावन अरावंड 70% वोटिंग जातली. मनीषा भवानीदास मणेरकर, कोणाक रावल्या? बाबूश पॅनल. ओके शुअर शॉट येतले? हय मग लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स बरो आसा. कितले टर्म रावल्या तुमी? हो म्हाजो तिसरो टर्म. तिसरो टर्म हय म्हणजे तुमी येतली कशी शुअर दिसता? हय 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 हय. हां म्हणजे लोक केन्नाच्यान स्टार्ट जाले सकाळच्यान? सकाळी म्हणजे आमची लायन बेगीन आशिल्ली सो तेंच्यांनी मातशें एक 10 मिनटां बेगीन स्टार्ट केलें. 8 टायम आशिल्लो एक 10 मिनटां मातशें पयलीं स्टार्ट केलें कारण ऑलरेडी लोक लायनीक राविल्ले न्ही म्हणून मातशें बेगीन स्टार्ट केलें. बरें निवडून येतकूच कसली कसली कामां उरल्या? कसली कामां म्हणजे आतां अशें एक थोडी मातशें एक रिटर्निंग वॉल कितें आसा तें मातशें फायल फॉलोअप आसा तें करतलें. बाकीचें आनी कोणाची कितें आसा तें आतां म्हजी 10 वर्सां जालीं सो हांव इन कॉन्टॅक्ट आसा लोकांच्या सो म्हाका तसो रिस्पॉन्स आसा. इन कॉन्टॅक्ट आसा म्हणटकूच रिस्पॉन्स आसा इतलेंच. 100% जिखतली? हय 100% जिखतलें. ओके.